नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. जमनी बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग नेमतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेडोन उलयला. रिटायर्ड जुईजाचे मुखेलपणान हो आयोग काम करतलो. जमनी बळकावपाच्या केशींच्या पिडितांक खंयच्याच कोर्टात वचचें पडचें ना. तांणी सरळ आयोगा मुखार केस घालपाची. 4 म्हयन्या भितर केशींचो निकाल लावन जमीन आसा तशी मूळ मालकाक वतली. मालक नसल्यार सरकाराक. प्रुडंट एक्सक्लुसिव्ह. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून एक प्रकरण जे तुम्ही इतले सिरियसली लावून धरला, वेअर डू यू थिंक इज द लॉजिकल कंक्लुजन ऑफ दिस केस? हांव परत तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हणजे SITची SIT फॉर द लँड ही जी सगळी इन्क्वायरी सुरू जाली तेन्ना एक सामान्य मनीस म्हाज्या कडेन येवन जेन्ना कंप्लेन करता आनी ताज्या उपरांतूच हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां. आतां पर्यंत जवळपास 15 पेक्षा चड लोकांक अरेस्ट जाली. थोड्या जाणांक दिसला की ते सुटले म्हणजे ते कायमचे सुट्टले. ना, जवळपास 110 केसीस रजिस्टर्ड, 110 सेल डीड जी रजिस्टर्ड जाली, जाका आमी नो मॅन लँड म्हटल्या, कारण ती लँड परत अजून कोणीच क्लेम करूंक ना. पण ताच्या खातीर मेनली जे आसा पळय न्ही, इट इज एन इन्क्वायरी कमिशनर सेटअप करप आणि तेजे टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट होल इन्क्वायरी कमिशनर्स आणि SIT लँड ग्रॅब हाच्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर रिटायर्ड जज वी आर अपॉयंटींग विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. ताजी अपॉयंटमेंट जातली आणि हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन बरेच जाण म्हणटा ती लँड कितें जातली काय म्हणून. नो मॅन लँड वील गो डायरेक्टली, इफ नो वन इज क्लेमिंग दॅट लँड वील गो टू द गव्हर्मेंट. आणि हे सगळे जे इन्वॉल्व आसात दे विल गो बिहायंड द बार अंडर द डिफरंट सेक्शन्स. तेजो कंप्लिटली ताका हांवें त्या ती म्हटलं टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलरली फॉर द फ्रेम जातले. इट इज फॉर द SIT इन्क्वायरी अजून टर्म्स ऑफ रेफरन्स जो कंप्लीट जावपाचो उरलो तोय जातलो. अँड फॉर द इन्क्वायरी कमिशनर ऑल्सो देर वील बी द टर्म्स ऑफ रेफरन्स. ही विल कंप्लीट दीस वर्क विदीन द 3 to 4 months. आय एम नॉट सेईंग दॅट टायम बाउंड. इट इज नॉट इयर टू इयर्स. विदीन द 3 to 4 months ताच्या कडेन केसीस गेल्या उपरांत 3 ते 4 म्हयन्या भितर केसीस क्लोज जातले. सोनाली फुगडाचे मरणा फाटल्यान मोठ्या राजकी फुडाऱ्यांचो हात आसूये म्हूण हरियाणा सरकाराक दुबाव. CBI चौकशी जावची म्हूण घरमंत्र्यान नेट लायला. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा आदी PI लेव्हलार तपास जातालो, आतां DYSP करता. आपणे हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याक एक्शन टेकन रिपोर्ट धाडला. DGPन तांच्या DGPक धाडला. गोंयची पुलीस टीम चौकशेक हरियाणात. सोनाली फोगटाच्या मरणा फाटल्यान राजकारण आसा म्हूण हरियाणा सरकाराक दिसता. CBI वरवीं चौकशी जावची म्हूण हरियाणांतल्यान एक सारकी टेप चालूच. यह परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की CBI से जांच करवाई जाए. तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की CBI जांच कराने के लिए वो फोगटाची फामील वचून हरियाणाचो मुखेलमंत्री मनोहरलाल खट्टराक मेळ्ळी. गोंय सरकाराचेर चौकशी CBIक दिवंक एक सारको दबाव वाडत आसा. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा हे केसीचो सुरवातीक PI लेव्हलार तपास जातालो, आतां DYSP करता. हरियाणाक एक्शन टेकन रिपोर्ट धाडला. CMचो CMक, DGPचो DGPक रिपोर्ट. कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो CM और DGP लेवल पे भेजना था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है. CM को और DGP ने DGP लेवल पे भेज दिया है. ये इंक्वायरी अभी DYSP लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा. पहले PI लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है. आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएगी. दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशंस थॉरोली. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट. सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में. इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. इतले मजगती गोंयचे पुलिसांची टीम तपासाक हरियाणात पावली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CLP लिडराचेर चर्चा जाली, मात काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी मुकुल वासनिक 11 ते 12 सप्टेंबराक गोंयांत येवन CLP लिडर जाहीर करतलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. दिल्ली काँग्रेसीची बसका आटपून तो राती गोंयांत लँड जालो. राहुल गांधी खंय कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करपाचो आसा.
आज ॲक्च्युली आमची ती भारत जोडो यात्रा हाका ह्या संदर्भान सगळे ऑल ओवर द कंट्री हे तुका प्रेसिडेंट आयिल्ले आनी वी हॅड अ मिटींग कित्याक 4 तारखेक आमचे दिल्ली हल्लाबोल एक आसा आनी 7 तारखेच्यान कन्याकुमारीच्यान भारत जोडो यात्रा ही स्टार्ट जाता. सर CLPचे बद्दल कितें डिस्कशन बी जाल्लें आसा? लिडर ऑफ ओपोजिशन बद्दल तुम्ही CLPचे डिस्कशन जाले विथ KC वेणुगोपाल. मुकुल वासनीक आज नाशिल्लो सो ताजे कडेन फोनार उलोवप जाला पूण KC वेणुगोपालाक हांवें सांगलां की CLP लिडर जो आसा तो ह्या फावट गोंयानूच सरपाक जाय. सो मे बी 11 किंवा 12 तारखेक मुकुल वासनीकजी गोंयान येतले अलॉंग विथ दिनेश गुंडूराव आणि CLP वील डिक्लेअर फ्रॉम टोटल मिटींग ऑल नांव अशी कितें काडला तुमी नांवां जी आसा ताजेर डिस्कशन जालां. अल्टिमेटली ही वील कम हियर आनी स्पीक टू सगळे MLA कडेन प्रत्यक्ष उलोवन देन मे बी 11-12 तारखेक आय थिंक दीस इज द हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जाता हें आमच्या देशान की एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा करता आनी इट इज गोइंग टू बी अबाउट 3570 किलोमीटर लॉंग पदयात्रा where Rahul Gandhi is personally going to walk right from Kanyakumari to Kashmir and it is going through 10 states. So जो balance state ज्या स्टेटीनी ही पदयात्रा वचना त्या balance स्टेटाचेर कसो पदयात्रा प्रोग्राम अरेंज करप आनी ताजेर डिटेल डिस्कशन जालां. 5 तारखेक वी वील ब्रीफ द मिडिया ऑन पदयात्रा आनी गोंयान आमचो कितें प्रोग्राम आसतलो कित्याक गोवा इज नॉट कमिंग इन दॅट रूट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीराच्या रुटान गोंय येना. But we are going to have a state level padiyatra and probably about 100 padiyatris will join somewhere in Karnataka or Maharashtra. चवथीच्या निमतान मुख्यमंत्र्यान कंपॅशनेट तत्वार 12 स्टाफाक नेमणूक लेटरां दिली. स्टाफ ऑन ड्युटी सोंपला ताच्या फॅमिलीक हे जॉब. ड्युटीचें काम करतना आनी ड्युटी टायमात आताकान मरपाच्योय केशी असतात. सरकार खंय कंपॅशनेट तत्वाचेर कोणाक प्राधान्य दिवचे हे विशीं एक येवजण थारायतलो. त्या तत्वाचेर नेमणूक जातली. ड्युटी परफॉर्मिंग म्हणजे ताका एक्सिडेंटाच्या कारणान जाल्ली डेथ ड्युटी परफॉर्म करता आसतना अटॅक येवन आयिल्ली अशें आमी म्हणना. ह्योय केसीस वेगळ्यो आसतल्यो ताका वेगळ्या पद्दतीन प्रायोरिटी दिवपाची एक फुडली स्कीम जी आसा ती वेवस्थीत रित्या म्हणजे प्रायोरिटी कोणाक दिवप कशा पद्दतीन दिवप हाची एक स्कीम ही वेगळी स्कीम डिरायव केली वयतली आणि त्याच पद्दतीन आमी सगळ्या जाणांच्यो फुडल्यो कॉम्पॅन्सेशन अपॉयंटमेंट ज्यो आसा ते दिवपाचें डिसायड जातलें. बट चवथीच्या पयलीं म्हणजे आमकां खूब बरें दिसता की जें उतर म्हणजे फाटल्या टेन्युअरान हांवें दिल्लें की ह्या सगळ्या आमच्या भयणी भावाक जाता तितक्या बेगीन अपॉयंटमेंट दिवपाचें सरकाराचो ध्येय उद्दिश्ट आसलो तें लक्षांत दवरून आमी चवथीच्या पयलीं ह्यो आयच्यो 12 अपॉयंटमेंट दिवपाक येता. तुमी मुद्दामून पळयलां आसतलें की फाटल्या 4 दिसांच्या ह्या टेन्युअरांत आमी वेगवेगळ्यो जावं त्यो कॉम्पॅन्सेट अपॉयंटमेंट किंवा जावं ती स्कीम किंवा इन्शुरन्साच्या अंडर दिवपी पयशे म्हणजे इवन दो 2-2 लाख रुपया जे एक्सिडेंटल डेथ इन्शुरन्साच्या माध्यमांतल्यान जे आमी दिले ते दिले आसत किंवा आमच्या 123 कोटी रुपया ज्या वेगवेगळ्या स्किमीचे स्ट्रक्चर उरिल्ले हे सगळे पयशे समेस्त गोंयकार भाव भयणी दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी कार्यरत आसा. सगळ्यां कडेन आमी दिले त्या खातीर म्हणजे गणपतीच्या आगमनाचेर प्रत्येकाच्या आमच्या गोमंतकीयाच्या घरात खुशी वयची खुशी तांकां मेळची ह्या निमित्तान आमी केल्लो हो प्रयत्न आसा. दिवाळी म्हळ्यार कांय मेट्रो सिटींनी रिलायन्स जियोचें 5G नेटवर्क मेळटलें. रिलायन्साचो चेअरमॅन मुकेश अंबानीची 45वे AGMात घोशणा. 5G सेवे खातीर कंपनी सुमार 2 लाख कोटींची गुंतवणूक करपाची आसा म्हूण अंबानीन 45वें जाहीर केलां. सोलर एनर्जी, जियो मार्ट आनी हेर उद्देगांच्या विस्तारांचोय प्लान कंपनीन जाहीर केलो. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country.
a total investment of 2 lakh crore rupees, Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. आदल्या सरकारांनी कांय कडेन फक्त एकूच गाडी सुटपाचे पूल बांधले. बीजेपी सरकार 100 वर्सांचो विचार करून इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे करता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. नव्या जुवारी पुलाचो निमाणो सेगमेंट बसोवपाची खासा कार्यावळ जाली. PWD मंत्री म्हणटा आता जो तो ह्या पुलाचेर हक्क गाजयतलो. रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटाचे कामूय रोखडेच सुरू. 640 मीटर लांब 8 लेन पुलाचो शिल्पकार खंय केंद्रीय मंत्री गडकरी. From the 2014 to till date, you see the infrastructure development in the state. The मांडवी तिसरो ब्रिज, जेचो आर्किटेक्ट आम्ही म्हणटाले की मनोहरभाई पर्रीकर, तांच्याच कार्यकाळात आणि तांचे विजनरी स्वप्न आशिल्ले की अटल सेतू गोंयांत जावचो म्हणून. आज गोंयचे दुसरे स्वप्न, जुवारीचेर दुसरो पूल बांदप. पण आज ह्या ब्रिजाचे खरे आर्किटेक्ट जर कोण आसत जाल्यार आमचे विजनरी लीडर नितीन गडकरी अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. आज आम्ही हो ब्रिज पुराय करपाक शकतले. आणि गोंयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनिक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया, दिस इज द सेकंड, इट इज द लॉंगेस्ट स्पॅन. आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर हेचो विचार करून बीजीचे 8 लेन रोड केन्नाय वायडनींग करूंक येता. ब्रिज एकदा बांदता आसतना 8 लेनीचो वांगडाच विचार केल्लो आसा. जाल्यार तुम्ही पयलींच्या सरकारान मुद्दामून जर थोडे कडेन वचून जर ब्रिज पळयशात, 4 व्हिलरूय सुटाना. 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती एकूच गाडी वयता, दुसरी गाडी वचना. 2 more months maybe, but we will see that the traffic jam which people have been asking all the time, not bothering in how we will complete it. The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for a period we envisage. Today some people will claim that this bill was built by them only, because that is what they do. They don't do themselves, but they will claim that foundation stone laid then is what is now the bridge is conceptualized. जो देश में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो आना है वो इस ब्रिज के ऊपर आएगा. ये गोवा के लिए गर्व की बात है. डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट और अंडर द PPP मोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे. सुप्रीम कोर्टान 1992 बाबरी मस्जिद मोडपा विशीं सगळ्यो केशी बंद केल्यो. 2019 अयोध्या केशीचे निकाला उपरांत त्या केशी खंय अर्थ उरूं ना. 2002 गुजरात दंगली विशीं केशी बंद केल्यात. जून 2022 दिल्ल्या निवाड्याच्या फाटभुंयेर ह्यो केशी बंद केल्यात. गुजरात दंगलीच्यो केशी हे तेन्नाच्या मोदी सरकारा आड काँग्रेस आनी एक्टिविस्ट तिस्ता सतलवाडाचे कारस्थान म्हूण SITन रिपोर्ट दिल्लो. वेर्णा आनी लाटंबारसे वासणुको केंद्राचे गतीशक्ती सकल डेव्हलप करपाचो IDCचो प्लान. गतीशक्ती सकल रस्तो, उदक आनी हेर इन्फ्रा उदरगत करतले म्हूण चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. वेर्णा SEZच्या 5 लाख चौखण मीटर जमनीची पावणी जातली. मध्य प्रदेशाचो कोळशाचो ब्लॉक गोंय सरकाराच्या हातांतल्यान गेलो. सध्या गोंयाक एकूय कोल ब्लॉक ना. Gati Shakti chair, we have taken proposals and part projects we plan taking infrastructure, like for example Latambarse, then Verna
concentrating on 2 IDCs estates like Verna and Latambase. There are more takers for both. Infrastructure, roads, raw water, purified water, as well as internet and all those facilities, and more so connectivity. Roads sarke gorjeche. Everywhere we go, there are complaints that roads are bad. So we are paying attention to that. So works will be tendered, and whatever we can get help from the central government on Gati Shakti, we are going to take up projects on Gati Shakti. We have already, the first phase auction, all allotments, 15 successful bidders of the last auction were given allotment orders also. In the government, the plots which were given for employees also, even that we have taken up. Government has given already approval for clearing those files, but revenue to the IDC is the utmost. Care will be taken to see that what is due to the corporation, there is no compromise, including interest and including penalties and sogle. Coal block as a issue, coal block, it was, I forgot to mention. Coal block as a issue, coal, we have, whatever coal was allotted for Goa, we don't have it anymore, it's gone. Madhya Pradesh allotment also is lost. I mean, we don't have it. Now we have a proposal where we are putting it to the government, where if government approval is there, we will tell you that too for trading. But then we can't discuss anything because modalities, because we have got no mandate. That's what. So we can't discuss now because we have no mandate. If government gives us approval, then we will tell you. So there is no coal block. There is no coal block. आता आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराव म्हूण मान. आध्यात्मिक प्रवासाक दिल्ल्या आदारा खातीर कार्डिनल फेरावान गोंयकारांचे उपकार मानले. हो संदेश ताणें प्रुडंटा वरवीं गोंयकारांक धाडला. ताका दिल्ली नवी जबाबदारी बरे तरेन चालीक लावप शक्य जावची म्हूण गोंयकारांनी आपल्या खातीर प्रार्थना करची म्हूण कार्डिनल फेरावाची मागणी. All my dear friends in Goa, I have accepted this responsibility as a cardinal from the hands of our beloved Pope Francis in a spirit of humble service. I would like to thank all the members of the Catholic community in Goa for having supported me all through in the exercise of my ministry as a bishop, and I count on the support of your valuable prayers so that I may be able to respond to the new challenges that this responsibility as a cardinal will bring to my priestly ministry. I pray that God may bless all the members of the Catholic Church in Goa. चवथीचो काउंटडाऊन सुरू. आज तय घराघरांनी चवथीक गणपतीचे येवकाराची आज सावन वातावरण निर्मिती. माटोळेचे बाजाराक काल सावन गर्दी. रानवटी गांवठी फळफळावळीन माटोळ्यांची सजावट. मखरांची रंगरंगोटी आनी रोशणायेचो झगमगाट. बरोबर गणपतीचो आवय बापोय महादेव गणपतीची पुजा. ताचे पुजे उपरांत फाल्यां गणपती मखरात. हरशी चवथीक गणपती घरात हाडपाची परंपरा. कांय फामिलींचे गणपती आजूच चित्रशाळांतल्यान घरा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.